आमचे बहुजन समाजाक आयज एक खूब दुखाचो दीस। कित्याक आयज गोंया भितर आमचो एक लिडर, बहुजन समाजाचो लिडर श्री रवी नाईक, जो आमचो आपलो मुखेलमंत्री आनी सद्याचो मंत्री, जो आयज आमच्या बरोबर ना, पण हे जे आख्या गोंया भितर आनी स्पेशली आमच्या बहुजन समाजा भितर तेणें जी परिवर्तन हाडलेलो आनी सगळ्यांक एकठांय दवरपाचें कार्य तेणें केल्लेलें। आयज आमी गोंयचोच बहुजन समाजाक हो व्हडलो एक लॉस जाल्लो आसा। आनी आयज आमी पळयता जेन्ना रवी बाब पयलीं मुखेलमंत्री आसलो तेन्ना ताणें कितलेशे लोकांक लागून जी तेणी प्रोग्राम हाडले आनी कितलेशे लोकांक तेजो बेनिफीट दिलो। आनी मेन म्हणजे तेजो रोल जो आसलो आमचो कूड कायद्या भितर तेणी जे परिवर्तन हाडलें तें आमी केन्नाच विसरूंक शकना। सदांच लोकांक तेजो उगडास आसा आनी स्पेशली आमच्या बारीक समाजाच्या लोकांक। रवी नाईक म्हणटा तो एक व्हडलो आमच्या बहुजन समाजाचो लिडर आसलेलो आनी आयज पॉलिटिकल भितर आमचे असले नवीन आमदारा भितर सदांच तेजो एक आमकां आशिर्वाद आसलो, तेजो हेल्प आसलेलो। असेंब्ली भितर सुद्दां सदांच तो आमकां गायड करतालो, सदांच आमच्या बरोबर बसून तो आमकां सांगतालो कितें करूं जाय, कशें कितें। सो जी ताका एक्सपिरियन्स आसली ती सदांच ताणें आमच्या बरोबर शेअर केलेली। आनी आयज पर्सनली म्हाका म्हणून कुठलेंच जाल्यार कित्याक आयज रवी बाबा वांगडा हांवें कितलींशीं वर्सां काम केल्लेलें आसा। जेन्ना तो अध्यक्ष आसलो तेन्ना हांव काम केल्लेलें आसा, तो मंत्री आसलो तेन्ना आनी आतां सुद्दां। आनी म्हाका पर्सनली एक व्हडलो लॉस जालो, कित्याक तो एक वडिला भशेन सदांच आमकां गायड करतालो म्हाज्या असले नवे आमदाराक। सो आयज खरेंच मनानसून आमकां खूब दूख जाल्लेलें आसा की आयज तो आमकां सोडून गेल्लो आसा आनी व्हडले लॉस म्हणटा ते आमच्या बहुजन समाजाचो। तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।